पूर्व भाशेन अंदू 5 जूनाक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आसा. एवरी इयर आसता आनी एवरी इयर आमी कार्यक्रम करतात. विवेकानंद एनवायरमेंट अवेरनेस ब्रिगेड केरी सत्री हांगा बेस्ड संस्था जी फाटली 16 वर्सां पर्यावरण रक्षण, पर्यावरण शिक्षण आनी पर्यावरण जागृताय हाचेर काम करतात आनी दर वर्सा 5 जूनाक आमी वेगवेगळे कार्यक्रम करतात. आता 2 वर्सां पयलीं आमी एक असोच कार्यक्रम केल्लो एडाप्टेटरी प्रोग्राम म्हणून. म्हणजे आमी अनाउन्स केल्ले थ्रू मिडिया की कोणाक जर झाड जाय जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगचें. आमी झाड 5 जूनाक तांच्या घरा व्हरून पावयतले आनी अशा तरेन 700 जवळ झाडां आमी सबंद गोंयभर पावयल्ली. सो 5 तारखेक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आसा. सो त्या निमित्तान जो आमी म्हादय व्हॅलीचे आमी पथभ्रमण केल्ले 4 दिसां खातीर. सो तेजे एक डॉक्युमेंटेशन केल्लें म्हणजे फोटोग्राफ क्लिक केले प्लस व्हिडिओ काडला. सो व्हिडिओ येवन आमी डॉक्युमेंटरी केला ती आमी दाखयतले, प्रेझेंट करतले. प्लस जे फोटोग्राफ्स काडला तेचे एक PPT प्रेझेंटेशन केला आनी हांव एक तितून घातलो. हांव आनी म्हाज्या वांगडा 2 जाण आमचे मेंबर आसा. आमी 3 जाण मेळून ते फोटोग्राफ प्रेझेंट करतले. एट द सेम टायम आमी एक्सप्लेन करतले की तो आमकां एक्सपिरियन्स कसो आसलो आमचो आनी तेजे रिचनेस जे आमी बायोडायवर्सिटी म्हणटात तेजे बद्दल आमी एक्सप्लेन करतले. प्लस जे म्हादय न्हंय आसा, म्हादय न्हंयचें जे उदक जे कर्नाटका वळोन सुट्टा तेजो दुश्परिणाम ह्या बायोडायवर्सिटीचेर कितें जातलो आनी जे लोक रावता सकयल, जे गोंयांत लोक रावता तेंचेर तो परिणाम कितें जातलो. सो तेजेर मातसो उजवाड घालपाचे आमी प्रयत्न करतले. हो एकंदरीत कार्यक्रम आसतलो आनी प्लस जे एक अर्द्या वराचो प्रोग्राम आसतलो तो कल्चरल प्रोग्राम. कल्चरल मिन्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट आनी कल्चर जे कशे रिलेशन आसा. सो तेजे आमी थ्रू डान्स, फोक डान्स आसतलो प्लस हे आसतले सॉंग्स आसतले, डिफरंट सॉंग्स एंड ऑल्सो स्ट्रीट प्लेस आसतले. सो हो एकंदरीत प्रोग्रामाचो स्वरूप आसा.